गोडपी गावपी बरोवपी आनी त्यात दाखोवपी हाचेरूच आतापलेले डॅडीचें जिवीत. ताचे सगळे लोक जावन आसले दिविमेंटाचेर आपले तियात्रा वरवीं तियात्र पोलेनारांत. हांव कापुचिना अल्वारस सदांच योजितालीं डॅडीच्या पावलांनी चलतेली म्हूण ताचो वावर फुडें व्हरोंक. पूण डॅडीच्या उंचा पावलांचो जागो कोणाच्यान घेवंक जाता? वो ताचो वजनादीक वावर जिवो दवरूंक जावन आसलेली म्हजी तोसवीत जी हांव दाखोवन करतां ह्या सुपुर्व्या वावरान. डॅडी मोगाच्या तूं सदांच आसतलोय आमच्या काळजान जिवितान वावरान. आय लव यू डॅड. हांव स्टीव आनी म्हजी भयण निकिता. आमी जल्मांतान आमचे मामी आनी डॅडी सांगाताक आफ्रिकाक आसली. सुंदर आनी सुरोपायन बोलेल्या गोंयांत येवंक आमचें मन सदांच आशेतालें. आनी शेकी आमचो डॅडी सोंपल्या उपरांत आमी तें परदेसपण सोडून आमच्या गांवघराक गोंया आयलीं. काय बरो गोंयचो लोक, देवस्पणी, देखीवन, खुशाल आनी दादोसपुरीत. तांचें उदार मन, दयाळपण आनी खालतेपण खरेंच मनशाच्या जिवितान एक दादोसपण. म्हज्या जिविताची काणी सांगच्या पयलीं ज्या मनशां मदें म्हजी काणी विणलोली आसा तांची सगळ्यांची तुमकां वळख करून दिता. म्हजो घोराबो म्हजी गिरेस्तकाय. ह्या आमच्या ल्हान घोराब्यांत ही आसा म्हजी चड मोगाची आनी मोहिपाशी मामी आनी आपुरबायची भयण निकिता. निकिता अवचित एका म्हारेकार एक्सिडेंट सांपडोन पांयांनी पांगलें जालें. हांवें फावो ते पोरी म्हजे वेंगेन धरून ताचो देखभाल केलो. निकिता म्हजो धीर आदार आनी आलाशिरो. ही खरो आनी विस्वासी इश्ट कशी. म्हजी सावळी जावन सदांच म्हज्या सांगातान. हांव तांचो पोसको आनी म्हजी मामी चड मोगाची. खास आपल्या पुतापुरी सगळें दिवन मोगान आनी आपुरबायेन म्हाका वाडयला. ह्या आसा रोजमारी, आमचें चड आनी चड मोगाचें विस्वासी शिलिदार. ताका आमी आफ्रिकाक हाडला. रोजमारीचें आस्ते मुखामळ पळोवन आमच्या पेद्रूक लागला रोजमारीच्या मोगाचो वसो. जाला सारको सोंसो. पूण आय लव यू म्हणूंक भियेता मरे पिसू. सॅरीजेन म्हजी चड मोगाची इश्टी आनी तान्या आमची दोगांयची इश्टी. वाडटी पिरायेचें सॅरीजेन पान सोबीत आनी सुंदर. एक मोर्यादीन आनी देखीवंत घोराब्यांत वाडलेलें भुरगें. कॉलेजींत आमची आमी जात जाली. जायतो तेवंक आमी मोगान भोंवली आनी शेकी आयज काजराचो साक्रामेंत सोडून घोव आनी बायल जावंक. म्हज्या जिविताची काणी हांगासान सुरू जाता. जातून लिपोन आसा तो भूत. एकदम बरं दिसताय. इनकम इनकम बाये ओकेल नोऱ्याक भितर काढ. दुंबून घाल तेचेर. पा 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 पा. मामी तू किती झालं? ते गे राबा चढा. काय जाणा म्हज्या जिवाक बरें दिसना. हांव म्हज्या रुमान भितर वेता. ते गे फालतो ना काय तुम्ही तुम्ही एन्जॉय. स्टीव म्हाका काम लागना कितें पिवंक हाडलोय. शॅरीचेन हांव तुका ज्यूस घेवन येता. एक्सक्यूज मी, हांव म्हज्या रुमान वेता कपडे बदलूंक. बाय गे प्रेझेंट हाडलाय तुका. तुवें हाडला ना हॉलां लोकांनी हाडलोले. दोन हांवें म्हाका म्हूण घराको हाडले. एक तुका दीत मुगो. मेजा दवर. बाय हेचे गेलोले तानिया तुका ज्यूस हाड म्हूण. खूंय पावले हांव चोयन येता. स्टीव शॅरीचेन
म्हाका एक अर्जंट कॉल आयला and I have to go. See you tomorrow. Yeah, okay. Thank you. Good night. Bye. चय फोन आजता पाड पडोली काटाय जाल्या चय एकली फोन काढ वयताय जाल्या चय जड झाले अंगार गिटाय गिटाय निघताय सगळी काम मागोची पडा पाड पडो फोन आजता कोण बनाय सगळी मागोची पडा हॅलो 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 तुमच्या काजार रे फकाण कोताय कोण हॅलो म्हणा पाड पड्यांचे हो आणि पेद्रू खंय गेला राव शेळगे असं ना वाटता ज्यूस तुझा शेळजेन या तुका ज्यूस Thank you, Steve. अरे बाबा ज्यूस तू येलो अरे तू खंय आलो एक फोन येलो मा अटेंड करून गेलो ही कोण आलं तुका बसतान ती ठास झाला मला की थोडी माताने नाचताले नाटो होय एक पायच्यान बरो डान्स केलो ती शेळजे तोर फास्ट केले नाका गेल शेळजे शेळजे किती झालं तुका बाय हा Bye, बरं Shelly. Steve. टीका आणि ताका मोग तुका आणि माका जायते दुस्मान आसात आका कोणाक सांगो नाका कोणाक रावो नान वरां काजीक जावन जो तोरां माडाक बांदून मोगाची दोरां मोडून उडयल्या घरां टिका आनी ताका मोग तुका आनी म्हाका जायते दुस्मान आसात आका कोणाक सांगो नाका मोगयांक खबर ताजी मोगी गोवार मोरोंग राजी कातरून मोगाची केल्यार बाजी ही काणी तुजी मोजी गुट टीका आणि ताका मोग तुका आनी म्हाका जायते दुस्मान आसात आका कोणाक सांगो नाका 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 हॅलो हांव इन्स्पेक्टर प्रगांजा ही केस म्हज्या ताब्यान आसा फेरिक येस सर
Just stand here. Ready? Yes, sir. अख्ख्या घराची तपासणी करू. Every room I want to examine now. Okay? Yes, sir. Body postmortem and that. Yes, sir. Just a minute, huh? Ogla's fingerprint expert धाडून दी. This is a cold-blooded murder. आणि या खुन्या या किरमिंदोराक हांव तो इफेर्नान पासून पावलो जाल्यार ताका सोदून काडटलो. स्टीव, आय एम सॉरी. पूण म्हाका तुवें एक स्टेटमेंट केल्लो जाय. म्हाका सांग हें सगळें कशें घडलें? इन्स्पेक्टर, आयज काजराचो 7वो साखरपेंट सोडून हांवें ताका म्हाज्या घरांत हाडला आनी ते म्हाका अशें सोडून वतले हें म्हजे सोपडान लेगीत चिंतूंक ना. हांव जाणा स्टीव तुका कितें भोगता पळय तें कितली दूख तुका भोगता पळय ती. पूण जाणा जा हांव इन्स्पेक्टर ब्रगांजा सोत कितें तें सोदून काडटलोच. इन्स्पेक्टर, म्हजे शेरी कितले बरे आसले. स्टीव, हांव तुका कितें सांगूंक सोदी. कितें? अजूनय सांगून आसता रावला? कितें आनी कसली खबर? स्टीव, म्हजो पापा म्हजे लागीं विचारता तूं खऱ्यांनीच म्हजे लागीं काजार जातलो काय म्हणून. नाजाल्यार तो तुका दुसऱ्या सुवातेर काजार करता न्हय? तशें न्हय स्टीव, हांव कितेंय जाल्यार चेडू न्हय. हांव जाणा तूं चेडू म्हणून, देखून हांवें तुजो मोग केला. तूं चेडू नासले जाल्यार चेडो आसलो जाल्यार हांव तुका घेवन भोंवतलो आसलो. जालें, केन्नाच म्हाका उलोवंक दिवचो ना. हांव कितें उलोवंक सोदता तें पासून विसरताय. शैलजा नायक, आंकवारपणान हांसोन खेळोन दीस काडूंक जाय आनी काजार जातूच मोगान आनी तेगा जातूच रागान आनी जाणटेपणान लागान उलोवंक जाय. पूण बेगीन काजार जाल्यार बरें न्हय. हय, बेगीन काजार जाल्यार बरें आनी बेगीन काजार जायना जाल्यारूय बरें. काजार जाता ते चिंता की काजार गोड म्हणून आनी काजार जावंक ना ते चिंता काजार जोड म्हणून. जाल्यार हांव म्हज्या पापा कितें सांगू? तू पापाक सांग म्हाका माय आसा म्हणून आनी हांवच मायक सांगता की तुका पापा आसा म्हणून. दोगांकूय मेळून उलोवंक दी आनी काजराची खबर करूंक दी. आतांची चेडवां रोखडीच काजराची खबर करपाक फुडें सरता आनी चेडो हांसोन नाचोन होय म्हणटा आनी मागीर कोण जीव दिता कोण जीव घेता देव जाणा. हांव सोजमोली तूं कितें उलोवंक सोदताय तो. तूं अपार्य मारताय न्हय. हांवें तुजे लागीं काजाराची खबर सांगल्या म्हणून. पूण तूं जाणा स्टीव, हांव तुजो कितलो मोग करता तो. अरे शरीजीन, शरीजीन, रागान न्हय पूण मोगान हांव तुजो खरोच मोग करता. तसल्यो फोटी सांगो नाका. स्टीव तू लोजेन घालताय म्हाका. मोगाची खबर सांगताय तांकां. तू म्हजो दिया मोंतीचे तीक. तू मिस्ता सारकोच पणसाचो दीक. तुजी उतरां गोडा आमोटीक. दीस काडटा जायना जाल्यार पुरोशी. स्टीव तुजी हांवें केल्या आशा पूण तूं म्हजी कोत्ताय दुर्दशा. रागार मुजें दोरिना कांय पिशा. तुजी फोकाणां केल्यान भुशा. स्टीव तुजी हांवें
केल्या आशा पूण तूं म्हजी कोत्ताय दुर्दशा रागान मुजे दोरिना कांय पिश्या तुजी फोकाणां केल्यान बुश्या तुझी तोळ उदकाची जोर तुका मिस्ता रोचला मुजी काडून बोर असो सोदांच म्हजो मोकोर मोगान जायत्या जाणांक येता जोर म्हाका मेवला मोगाचो थाव उतावळ कित्याक सुशेगाद राव आतां गांवान कोता बोबाव फासाक पडलो सायबा तूं पाव स्टीव तुजी हांवें केल्या आशा पूण तूं म्हजी कोत्ताय दुर्दशा रागान मुजे दोरिना कांय पिश्या तुजी फोकाणां केल्यान बुश्या स्टीव तुजी हांवें केल्या आशा पूण तूं म्हजी कोत्ताय दुर्दशा रागान मुजे दोरिना कांय पिश्या तुजी फोकाणां केल्यान बुश्या केन्ना मारया काजाराचे दांग काजार मुटल्यार शिशीता आंग स्टीव मोतीन कितें आसा तें सांग तूं मिस्ता रावताय रोसलान उदक ना लोकांक दिवचें न्हय उलोवंक तोंड कोणाच्यान तोंड करूंक जायना बोन चिंतल्यार आबालार जाता मोन तुका खांक जाय काजाराचें वोन स्टीव तुजी हांवें केल्या आशा पूण तूं म्हजी कोत्ताय दुर्दशा रागान मुजे दोरिना कांय पिश्या तुजी फोकाणां केल्यान बुश्या स्टीव तुजी हांवें केल्या आशा पूण तूं म्हजी कोत्ताय दुर्दशा रागान मुजे दोरिना कांय पिश्या तुजी फोकाणां केल्यान बुश्या म्हाका इल्लो थोडो वेळ जाय केस सॉल्व करपाक हॅलो हॅलो सर म्हजी बायल हांवें कितें म्हणलां सर तुगे ताड पळा ही केस तू सोदून सोदून देखून आलिगान मस्त चा कोणाल्या थँक्यू पेद्रो थँक्यू सर सर तूं जाणा बाब स्टिवाक आनी शरी जेन बायेक गो बायलागे रुपान चोयना एकदम हुशार जातालो पूण सर हे सगळें कितें जालें सर ते राती कडेन तानिया बाय पयल कुजिनार गेले शरी जेन बायेक ज्यूस करपाक पूण ते ज्यूस करूंक पावूंक ना कित्याक तेगे मोबायलाचे ते फोन येयलो आनी ते सगळें थिंगासून दामान गेले मागीर हांव गेलो कुजिनार शरी बायेक ज्यूस करूं हांव ज्यूस केलो कोता म्हळ्यार
शरीबाई जीव वचपाक पावना कित्याक घरच्या लँडलायनाचेर फोन येयलो फोन काडूंक वचना जोर जाली सगळीं घरां हाय ती सगळीं म्हाका कशें पडटा हांव गेलो फोन काडूंक वयता म्हळ्यार तो स्टीव बाब कुजना भितर सरलो आनी तो ज्यूस घेवन शरीबाईक तिच्या गेलो मागीर सगळी उपरांत तूं जाणा कितें जालें तें म्हणटूच पेद्रू तूं म्हाका सांगताय त्याच वेळार लँडलायनीचेर कोणाचो फोन आयलो येस येस रायट 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 रेडी हें सगळें म्हाका चॅक करूंक जाय गेट मी ऑल द फोन रेकॉर्ड्स ओके येस सर तूं कांय सांगपा म्हळ्यार सर म्हाका सगळो उगडास आसा मॅडम 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 आयज काम सोटा नाक म्हाका तुगे काम हांव वयता खंय वयताय भिंडी बाजारान ऑमलेटी गाड घालूंक पूण नाक म्हाका तुगे काम अरे कितें जालां कितें जालां ते रोजमारी हो गोरिला आहा तो आफ्रिका सो येयला 2 इंग्लिशी उतर जाण म्हूण कितें सोद आपणा जिवाक म्हाका इंग्लिशीन कितें म्हूण जाण ते कितें म्हूण जाण तूं इस्पुलेट हांव इस्पुलेट म्हळ्यार ती आर्मांक आताय कितें म्हाका इंग्लीश कोणा इस्पुलेट आय सायबा कोण म्हणून दीस काडटलो हांचे लागीं म्हणून देव जाणा रोजमारी बाय यो हो बाय हांगा यो हो बाय तुका कितली पावट हांवें सांगला ताचे वाटेक वचो नाकाय म्हणून तू कित्याक ताचे वाटेक वेताय बाय पेद्रू म्हाका बगर चावयता बगर काय माकोड आनी हापुले म्हणटा म्हाका आनी बगर गोरिला कितले हाता ते हांव म्हाका बी वास येयली पेद्रूचे मॅडम हांवें फकत तेका काडे मुळा पूण कित मुळा की अशें की रोजमारी जरी तर घरे आहलोले जाल्यार आमगे कुजिनात कितलो उजवाड पडपाचो ते काडे आहा न्हू तेगे काडसांनी हेंसांनी हांवूय मातशें काड जायत वयता होय हांडी पुसांक कुजिनात काळे जाले होय पूण हे सगळें होकणान म्हूण मॅडम होकणांनी होय रागान हुंय मुळा इतल्या कामां लागून ते मागीर इस्पुलेट म्हणटा कोण आयकत जाल्यार इस्पुलेट म्हणून आर्मांक आयलो आनी ठो केलो हांव गेलो न्हू हांव मेलो न्हू जाकोबो मुर्यो डेट गेलो अरे ते स्पुलेट म्हणजे स्टुपिड स्पीड मोटराक आतां म्हाका गाय नाका अरे स्टुपिड मामी म्हाका दिसता तांचे काजा करूंक जाय म्हूण दही ही बरी हा दही जिलेबी खासदार करूंक जाय तू हांगा रावन कितें कोत्ताय चल भितर वच तुमचे सदांचेच तें आतांच झगडटात आतांच एक जाता हाय मामी स्टीव तुका येवंक ओगोत कित्याक जालो ना मम्मी म्हाका म्हाजे इश्ट मेवलेले आनी तांचे लागीं उलयता म्हाका खूब वगत जालो मामी तूं म्हाजी वाट पळयताली स्टीव तू जाणाय तू लेट आयल्यार म्हाका बेश्टोच तुजो हुस्को जाता मामी तूं बेश्टीत हुस्केता म्हाका दिसना स्टीव आपल्या इश्टा सांगाता आसलो कोण परी इश्टीन सापडल्या ताका लागून तो आयज काल लेट घरा येता हो यू नॉटी गर्ल ज्या दिसा म्हाका कोण मेवतले तेन्ना तुका पयलींच येवन हांव सांगतलो स्टीव चल भितर ये सूप पिये ना मामी हांव जेवन येयलो हांव म्हज्या रुमान वयता आड पडोले आपूण कांय काम कोना दिसभर गिटा गोरिला वयतो आनी म्हाका शेपत सांगता येयनी जमीन फोटो सोमते भिजून सांगता हांव चोय तूं मुको मेथे जायनाका हांवें सांगिलां हांव तुका उलयना म्हळ्यार उलयना मुगे राग तूं ओळखोन नको होय हांव रागा एकदम वायट ना म्हळ्यार ना कोण कोप येता तुका तुज्या पावनाक तूं जाण मरे आफ्रिकाक आसली तेन्ना माझ्या पाटल्यान कितू चेड्या लायनी नाचले चेडे ते दोळे हडले आसतले तेंक दिसती पडोना हो इदी आमी कित्याक हांव ब्युटिफूल न्यू आनी ती सांगूंक गेली तुका हांव तेमचे परवा करीन आसली होय मागीर मागीर कितें हांव एक दीस रस्त्यार चलताली तेन्ना एक बरी घडणी गोळणी इदी आमी I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy, wherever he may be. So listen while I tell you what that fellow did to me. I walked down the street like a good girl should. He
followed me down the street like I knew he would, because the guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what that fellow did to me. He asked me for a good night kiss. I said it was still good day. I would have told him more except, but his lips came in the way. So I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would, because the guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what that fellow did to me. माय डियर ब्लॅक चेरी, हे काय न्हू तू जाणा हांव बाजारांतल्यान चलोन गेल्या पुरो म्हज्या हाटल्या लायनी पडटा. कोण म्हज्या हाटल्या पडटा तू खबर हांव रस्त्यान चलतालो बागेवून चेडो कसो, एका चेडवान म्हाका वसोच म्हणलो बोसो. तें चेडूं पळोवंक सारकें चान्ने कशें दिसो. हांव पळोवन ताका थंयचो रुजू उरलो वसो. हांव रस्त्यान चलतालो बागेवून चेडो कसो, एका चेडवान म्हाका वसोच म्हणलो बोसो. तें चेडूं पळोवंक सारकें चान्ने कशें दिसो. हांव पळोवन ताका थंयचो रुजू उरलो वसो. हांव वचोंक सोदी ताणें उबो केलो आनी गोमट्यान फुलांचो हार घालो. ताणें गोड धरून म्हाका किस दिलो. हांवें तो चापाव करून केलो. हांव रस्त्यान चलतालो बागेवून चेडो कसो, एका चेडवान म्हाका वसोच म्हणलो बोसो. तें चेडूं पळोवंक सारकें चान्ने कशें दिसो. हांव पळोवन ताका थंयचो रुजू उरलो वसो. माझं मगाचं बेदरू त्या चोळवाक अजूनही मेवता रे. ना हुंयच्या चेवडाक उलयना. सॉरी बेदरू, मोग हाडून राग हा बेदरू. पण सांग बेदरू, तू अजूनही ते चोळवाक मेवता? ना गो मेणा, तू तुगे सांग. तो चेड तुका अजून सोकलां दिसती पडा आनी ते आफ्रिका हाय ते न्हवरे. बेदरू बेस्ते मस्करी करताली. मस्कर केले हांवूय मस्करी करतालो मुगे बुलडोजर. तू माझं बेदरू. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आनी म्हाका तुजी परत गरज पडली जाल्यार हांव तुका पुलीस स्टेशनार आपोवंक धाडटलो. यो आं? ओके. आतां एक म्हाका सांग, वेर कॅन आय मीट टानिया? बाबा खंय न्ही सांग. हा म्हणजे टानिया म्हाका आतां मेळोंक जाय जाल्यार खंय मेळटलें? तान्या भाई बरो सद्या भायर गेलो हा. येचोय तू मुट्टिंग आहा येचोय येता तान्या भाई. हे ते उलयता कडे. एक्सक्यूज मी. Yes? Tanya? Yeah. I'm Inspector Braganza, in charge of Sheridan murder case. I want to ask you something. म्हाका खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तो लेमन ज्यूस तुवें तयार करून दिल्लो न्हय? सर, हांव ज्यूस तयार करून किचनाक गेलेली, पूण सर म्हाका एक कॉल आयले आनी म्हाका अर्जंट वेचें पडलें. हांवें तो ज्यूस तयार करूंक ना. म्हणटच तूं म्हाका सांगूंक सोदताय तो लेमन ज्यूस तुवें तयार करूंक ना न्हय? ओके. बरें जालें, कोण नॉको म्हणून की हांव स्टिवाक लायक करता तें. कितलो अवगत जालो, शेरजेन अजूनही येऊंक ना. गुड मॉर्निंग स्टीव. हा गुड मॉर्निंग तानिया. स्टीव, हांव तुका सोदताली. बरें जालें तूं म्हाका मेळलो तो. ओके. जाणा स्टीव, जायतो तेंप जालो हांव तुका कितें सांगूंक सोदताली. कितें सांगूंक सोदताले? आनी कितें? स्टीव, आय लव यू स्टीव. हांव तुजो मोग करता. तानिया, तू म्हाजो मोग करता? हे तू कितें उलयता? हसो नाका स्टीव. हसून तू म्हजी फकाणां करताय. तू जाणा स्टीव, हांवें म्हजें काळीज फकत तुका भेटयलां.
तुझे पासून माझो जीव पासून दिवंक तयार आसा. कमॉन तानिया, ग्रो अप. तू जाणा हांव चेडवाचो मोग करता आनी ते चेडवाचें नांव जावन आसा चेरी चेन न्हय स्टीव. हाय तान्या, कशें आसाय? आतां तुका गमलें न्हय हांव आनी स्टीव एकामेकाच्या मोगान आसाय म्हणून, आनी बेगीन दोगांय काजार जावचे आसात. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट यू ऑल. बरें तर म्हाका वगत जाता, हांव येता. बाय. या बाय. म्हजे लायन चलोंक जायना. म्हजे लायन चलोंक जायना. हांव तुका तेल दिता. हांवें आफ्रिकानच्यान हाडला. चल घरा या. स्टीव, म्हजे लायन चलोंक जायना आनी तूं म्हाका घरा व्हरूंक सोदता. तर हांव तुका उखलून हाडटा. रोजमारी ए रोजमारी मेले कित गो गोय रेडो. रोजमारी यो रोजमारी हांव म्हापशें बाजारां वयता बाजार करपाक. चोय हांवें मसाल खांडोला. तूं फकत हाटल्या जालो कळ्ळें. चोय शीता आदोन दवरला. 3 माप तांदूळ घाल हितून. पेज दवरल्या शिजोवंक ती शिजतली. ही कोणशा कोडया कालची मातशें आठय आनी बाब येतलो. बाब येयलो म्हणटरी बाबा च्या कर आनी पियोय. मगे तुवें सगलें काम केलें जाल्यार हांव तुका बाजाराचो हांव पाठवलो. इतलें न्हू बरें चेडू मुटलो. म्हाका खावपाक नाका रे. खावपाक नाका. हा गो तूं 15 किलो सुमार पुंड हाटा वय गोड घालें हा बरें जातलें आनी सॉलीड. कितें जाय तर तुका खावपाक नाका जाल्यार रे. तू नको रे म्हाका कितें जाय म्हणून. येणो म्हणा तू नाल तू नालू इदी आमी ना कितें जाय तरी. कितें जाय गो. आगे म्हजी माय बेज जाव. आवय 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 ओंठांची सारकी बुराशीशी. आवय 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 आवय. आरे बेज जाय म्हणजे ती म्हाका कितें सांगो ना. बेज जाल्यार बेज दिता. पूण राव हांवें तुका बेज घेयली जाल्यार हांवूय काव काव काळे कावड जायना मुगो. तूं एक आहा थंय सारकी गोणेशी काळेली. तुच्याक इकरो रात दिसता आनी हांव तुका किस दिली जाल्यार मदीं ती रात जायना मुगो. तू म्हाका काळो म्हणटा. देव देव तू काळो करतलो. देव म्हाका काळ करतलो. म्हाका बरें जालें. हांवूय मुगो भितालो तुका काजार जाल्यार आमगे भुरगीं जाताय ती जिबरा भाशेन जातली म्हूण. एक लायन दळयली एक लायन काडयली एक लायन दळयली एक लायन काडयली. आतां बरें जालें दोगांय काडी जातली. ब्लॅक एंड व्हायट दिसती आमकां कोण म्हणपा ना. जड एकदम बरी सोंपतली. चल सद्या तुका मुगो हातीको किस दिता. म्हाका हातीचे किस घेता तू. म्हणजे वांटा बेजू दी रे वांटार. ओंठांनी सारकें कुलोक अशें. ओंठाक पूण कुजिना तुका हांव किस दिना. कुजिना किस दिली जाल्यार आमगे आख्खो किस धुंवरान वतलो. सगलो किस पिडे जातलो. बायल्या या उजवाडा या. रोजाली देवाचे पातयेन हांव तुका किस दिता. चोय देवाचे पातयेन. आवो तेश्टी बाब येता बाय उबा नाटा. कितें जालें तर तें गेलें. बाबा बाबा कितें जालां. भितर योगो कितें जालें तें. बाबा घाल सोफ्याचेर घाल. सुसेगाद बस बस. पेद्रू कितें बाबा भितर वचून तेल हाड. तेलो केसो हाडचें खोबऱ्याचें बिगडाचें. आफ्रिकाचे तेल हाड. तुजी मांजी गो हाड पाड पडो. स्टीव कितें जालें. माय ते गार्डनान पडलें आनी ताचो पांव दुखवला आनी देखून ताका उखलून हाडला. हॅलो आंटी. हॅलो निकिता. बाबा येच तेल हाडला काड पांयाक. हा बरें हांव वयता. थँक्यू स्टीव. आतां म्हाका बरें दिसता. बरें तर आंटी वेता. हांव तुका बिझनेस त्रास केले न्हय. ना कसलो त्रास. हांव ड्रायव्हराक सांगता तुका पावंक लाय. ना आंटी इट्स ओके. हांव एकलेंच वेता. ओके बाय. बाय स्टीव. स्टीव तू ताका उखलून घेवन आयलाय. लोक तुका हांसतलो. लोक हांसतलो आनी कित्याक. लोक बरें केल्यार हांसता आनी वायटूय केल्यार हांसता. जरी तर हांव शहरीक थंय सोडून आयलोलो जाल्यार लोक म्हणटलो आसलो कसलो हो रीत नासलेलो चेडो म्हणून. लोकांचे चिंतूंक बसल्यार आमी कांयच करूंक पावचे ना.
स्टीव तशें न्हय ते व्हडलेले चेडू लोक मागीर गजाली करतलो एकदां चेडवाचें नांव पिड्यार जाल्लें परतून येता. मम्मी हांव शेरीचो खूब मोग करता आनी ताकडे काजार जावपाची चिंता. हातून नांव पिड्यार जावपाचें कितें आसा? कितें तूं काजार जावंक चिंताय? येस मम्मी, तुका हांव काजाराचो दिसना? ए स्टीव आय लायक अ चॉयस हा. पूण स्टीव हातून पूण कांयच ना. शेरीचो डॅडी तुजे लागीं काजाराचें उलोवंक येतलो. हो कितलो सोबीत जागो न्हय स्टीव? स्टीव हांगासर आमी आमच्या स्वप्नांतलें घर बांदुया, आमच्या मोगाचें घर. एंड आय विल डिझायन माय हाऊस, ब्युटिफूल हाऊस. न्हय स्टीव? कितें जालां स्टीव? तूं ओगीचसो. तू जाणा शेरी, माझी मामी राजी ना आमच्या काजारा वयर. आर यू सिरियस स्टीव? तशें तर आमी काजारूच जावची न्हय. हे तू कितें उलयता शेरी? तू जाणा हांवें तुजो खूब मोग केला म्हणून, आनी हांव काजार जातलो जाल्यार तुज्याच लागीं. हो स्टीव. स्टीव तूं काजार जावंक चिंताय पूण म्हाका नाका तूं इतले बेगीन काजार जालोलो. मामी हांवें तेजो मोग केला आनी हांव तेज्याच लागीं काजार जातलो. स्टीव जरी तर तूं जाणा आसलोय हांव तुजो कितलो मोग करता तो जाल्यार तूं अशें उलोवचो नासलोय. हांवें तुका मोगान आपूर बायेन वाडयलो आनी आयज तूं तुका जाय तशें करताय. ना मामी, हांव जाणा की तुवें म्हाका मोगान आनी आपुरबायेन वाडयला तो. हांव पोस्को पूत म्हूण तुवें म्हाका केन्नाच कोंग दिवंक ना, पूण जे खाशा रक्ताच्या पुता भाशेन तुवें म्हाका वाडयला. हांव काजार जातच हांव मोग केन्नाच उणो जावंक दिवचो ना. पूण हांव तुका एकाच उतरान सांगता, म्हाका नाका तूं ताचे लागीं काजार जालोलो. मामी हे तूं कितें उलयताय? हांवें ताका म्हाजो उतर दिला. बरें स्टीव तुका जाय तशें तूं कर पूण उगडास धर. मामीची पर्वा करनासतना तुवें तुका जाय तशें केलें. हांवच नका हांवें हे चेड्याक कसो सजमावचो पळयतो. म्हजी तोकली पिशी जावन गेल्या. मम्मी तू बेस्तीत बेजार जाता. स्टीव जाणा तो कितें करता तो. पेद्रू कितें जाल रे पेद्रू एकदम ओगो आसा. ओगान कितें करूं म्हणटा फुगेटलाय म्हणटा तो कितें खबर आहा? बायेक कळ्ळें आमगे मोगा खबर. हांवें आयकिलां इश्टिवाक उलयता आसतना काजार जावपाक दिवपा ना म्हणटाली. आवयस बाये कळ्ळें आमी मोगान आहा म्हणून. आगो वय गो हांवें आयकिलां म्हणटा न्हू तूं सांगत न्हू तुका हांव. इश्टीव आनी ती दोगांय उजत करताली काजार जावपाक दिवपा ना म्हणटाली. म्हाका दिसना पेद्रू बाय आमचे रागार आहा म्हणून. हा तो स्टीवाचे रागार आहा. इश्टिवाचे रे आमचे रागार ना. पेद्रू म्हाका आयज गमलें की तूं म्हाका तो कितलो मोग करता माय डार्लिंग. कुटुऱ्यो माय डार्लिंग म्हणटी म्हाका माय टेंडर काळी रोजमेरी. वॉटरमेलन. रोजमेरी रोजमेरी ओय बाय बाया पळयता सूप गेला मातशेंच वय. बरें बरें चुलीचें सूप दवरा. कोर पोन्याची भाशेन काळ जायन गेला आसतलो. पेद्रो
आवय शो आनी आपयतोच येलो बाबा स्टीव येलो चियर्स पात्रांव चियर्स तुझे असं पात्रांव तर मेळत जिंगा पॉलिश कामदार आनी मागीर घर सोण वयताय चड पियेल बाबती म्हाका चड पियेलो म्हाका सारको लागला चलोंक जायना कितें रे तू बायला भाशेन तुका आनी सोरो लागता बायलां भाशेन तुका हांव बायल दिसता रे यो किती उलयत रे तू कांय खबर ना स्टीव बा आजकाल बायलो अरे घरान कोणी आयकल्यार बॉब मारतलो आजकाल बायलो सुबेज पिताय दादल्यांक च्याक होय पिन रस्ते मिसताय घराक उदकाच्यो टांकी खोटाय इतल्यान गोवा माताय गो बायलां मानाय पूण बायल गोवा माताय पिन कळ्ळें तुका आनी तूं म्हाका सांगता कळ्ळें कळ्ळें वर्सां उलयल्या तेंक खोटलें आमी पिल्याय म्हूण मुको चलोंक जायना तुमी जाती धर आनी म्हाका मुगे कुजना सोडी चल तुका चलोंक जायना मरे हय चल तुका हांव उबारून व्हरता उबा नता बाबा लागल रे म्हाका पण तितून बिश्टें होगाण गेलो तेजी मन तो कितें पड काय म्हण मुगो दादा चल तूं तुगे रुमान वच हांव मुगे कुजना वयता चल ना यो यो ना रे हांव वयतलो तुका हातीन धरून व्हरता यो हांव वयत रे यो मरे हाती जाता यो यो बरें बरें जिंगा बॉलिश हा जिंगा चोय न्हिदल कितें कोण चोय सारकें होतये भाशेन गोऱ्यात आनी चोय पाड पडोले हे न्हिदला मेल गो हे आंबुल्या उठ कोणाची वादा उठ 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 कितरे सोरो पिलो कितरे सरबिल म्हण कितें आनी गो बाबा निश्चित बाबा हॉर्सां पिवलो म्हाका हॉर्सां वा पिनाल्लो नाका वास आसता नाका तुका जाणा बाबा हॉर्सां पिवलो मारी सोरो सुबेज जाला म्हाका बाबान फोर्सान दिला म्हजें वालदोरी नाका कितें उलोवप जात उरकाला तुजोच मोग हांवेन केला मारी सोरो सुबेज जाला म्हाका बाबान फोर्सान दिला म्हजें वालदोरी नाका कितें उलोवप जात उरकाला तुजोच मोग हांवेन केला हांव बेबदो पूण काजार जातलो ती खात्री म्हाका जेवणाक तुवें कोची पोटेली बाकरी हांव इंग्लीश पियेला आमचो न्हय कंटरी कित्याक सासू पाय आफ्रिकाचो खापरी हांव बेबदो पूण काजार जातलो ती खात्री म्हाका जेवणाक तुवें कोची पोटेली बाकरी हांव इंग्लीश पियेला आमचो न्हय कंटरी कित्याक सासू पाय आफ्रिकाचो खापरी Pedro Anton tu kitla bora Piena kai to nosta shara म्हाका म्हटलंय तुवें बरो मुकुताय कोरो इतलेंच म्हाका पुरो Pedro Anton tu kitla bora Piena kai to nosta shara म्हाका म्हटलंय तुवें बरो मुकुताय कोरो इतलेंच म्हाका पुरो हांव बेबदो पूण काजार जातलो ती खात्री म्हाका जेवणाक तुवें कोची पोटेली बाकरी हांव इंग्लीश पियेला आमचो न्हय कंटरी कित्याक सासू पाय आफ्रिकाचो खापरी हांव बेबदो पूण काजार जातलो ती खात्री म्हाका जेवणाक तुवें कोची पोटेली बाकरी हांव इंग्लीश पियेला आमचो न्हय कंटरी कित्याक सासू पाय आफ्रिकाचो खापरी
darling. Okay, darling. Whatever you're saying, darling. I'm coming, I told you, no. फ्रेडरिक येस सर आयलो. हांगा तू सांग म्हाका कोण दिसता तुका किरमींदोर जायत? सर आय थिंक सो स्टीव सर. स्टीव? म्हाका जाल्यार दिसना. एनिवे घरा वचून चेक करूया यो. स्टीव हांव पयल्याच दिसाक सावन जाणा आसलो ही एक क्रीम म्हणून. दिस इज अ क्रायम. हांव चिंतालो म्हाका हो क्रीम सॉल्व करपाक बरोच वेळ लागतलो काय म्हणून. पूण ना, दिस केस इज एज गुड एज ओवर. आयज सांगे तुम्ही सगळीं हांगा हाजीर रावात. हांव सगळो गुट कितें पळय तो उक्तो करून तुमकां सांगतलो. जुस्तू 7 वरांचेर सांगे सगळीं हांगा हाजीर रावात तेन्ना हांव तुमकां सांगतलो. ओके? स्टीव, टेल टानिया टू बी हियर इन टाइम. मिस्टर आब्रेव, हांव इन्स्पेक्टर ब्रागांझा. तुजे दुयेची केस म्हज्या ताब्यान आसा. जें कितें घडलां आनी हांवें आयकलां तें सगळें नियाळीत जाल्यार म्हाकाय दूख भोगता. तर मिस्टर आब्रेव, तुज्यान म्हाका तुजे दुये बाबतीन कसली तरी म्हायती दिवंक शकता? इन्स्पेक्टर ब्रागांझा, माझी दूध चड आनी चड मोगाळ आसली. जाय तो म्हाका म्हाजे दुयेचो आधार आसलो आनी हो कोणें तेचो घात घेतलो म्हणून हांव चड आनी चड. ओके 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 एक सांग म्हाका, काजारा आदीं तुजी धूव आनी स्टीव मोगान आसली हें तूं जाणा आसलोय? आनी जाणा आसलो जाल्यार म्हाका सांगशी तेंची आमीजात कितले सुमार वर्सांची? आमीजात तेंची चड म्हयन्याची नासली, पूण हांवें म्हाजे दुयेक सांगलें तूं काजार जा म्हणून. बाय, तुवें काजाराचें कितें चिंतलां? बाय, म्हाका दिसता स्टिवाचे मांयक तांची सून करूंक कोशिना म्हणून. कित्याक? तूं अशें कित्याक म्हणटाय? अशें म्हाका ताचे उलोवपा प्रमाणें दिसता. हांव बरे भाशेन जाणा
हांव इश्टेवनाक बरे भाशेन वळखता आनी इश्टेवनाची माय कांय एक दोत मागोना. पूण जे म्हाजे लागीं कितें आसा तें बाट बेसां दुडू हांव तुमच्या नांवार कोत्ता घर पासून. होय तशें तर आमी ह्याच घरांत रावतात. ना बाय, काजार जातोस तूं त्या घराची राणी. डॅडी हांव बेसीच फकाणां कोत्ताली. तूं जाणाय स्टीव पेद्रू निकिता म्हाका सगळीं बरी कोत्तात. पूण स्टिवाची मम्मी आगो बाय, काजार जातोस केन्ना मोगान माय आनी सून मोगान जी येता ती तुवें पळयल्याय? Good evening. तुम्ही म्हाकाच रावत आसतली न्हय गोट उक्तो कोत्तलो म्हणून. हो इन्स्पेक्टर, म्हाका जाणा जावपाक जाय कोण तो किरमिदर. Hold it, Steve. Don't be hyper. Even you could be one of the suspects. हाय कोण मॅट? कितें उलयता तूं इन्स्पेक्टर? हांव उलयता तें सत.
जाणाय सुरवातेक म्हाका ताणयाचो दुबाव पडलो कारण शेरी जेनाक ड्रिंक तयार करपाक कुजनान गेल्ले ते ताणया ना तेन्नाच ताणयाक फोन आयलो आणि फोनाचेर उलोवपाक ताणया कुजनातले भायर सरले ही खात्री करपाक हांव पेद्रू लागीं उलयलां आणि पेद्रून म्हाका सांगलां तेन्ना त्या ग्लासान फकत उदक आहलें आपणें तें चाकोन पासून पळयलां म्हणूंक लागलो तेन्ना म्हाका गमन आयलें की ताण्या इज इनोसेंट म्हणटोच अशें जावपाक जाय कोणेन तरी ताण्या कुजनातले भायर सरल्या उपरांत कोणेन तरी तें वीक व्हरून त्या ग्लासान घातलें जायत तो कोण स्टीव कुड बी यू कारण तुवें तो ग्लास व्हरून शेरी जेनाक दिलो म्हणटोच तुवें किरमिरे जावं येता त्या उपरांत म्हाका आनीक एक म्हायती मेळ्ळी तुमचे लँडलायनीचेर तेच रात्री एक फोन आयलो आणि तो फोन मोबायलार सांगता आयलो तो मोबायल फोन कोणाचो तो मोबायल फोन मिसेस लिओनाराचो तर मिसेस लिओनारा तू कितें म्हणटाय तो फोन तू म्हणूंक सोदताय म्हजे सुनेक हांवें जिवेशी मारल्या हांव म्हणून तशें कांय म्हणूंक ना हांव फकत तुका इतलें विचारूंक सोदतां तुज्या मोबायलार ताण फोन केलोलो तो कोण इन्स्पेक्टर आमी काजारांतल्यान आयल्या उपरांत हांवें म्हजो मोबायल चार्जिंगाक दवरलेलो उपरांत तो दुसऱ्या दिसा पासून थंयच आसलेलो दॅट्स एक्झॅक्टली द पॉयंट मिसेस लिओनोरा तुजे सांगणे प्रमाणे तुवें फोन चार्जिंगाक दवरलेलो पूण गुटा प्रमाणे तशें न्हय तें पेद्रो म्हाका एक ग्लास उदक हाड येस सर थँक यू पेद्रो त्याच दिसाक पेद्रू शेरी जेनाक ज्यूस हाडूंक सांग केलो पूण तो ज्यूस हाडून तो पावलो ना कारण तेन्ना ताकाय फोन आयलो आणि तो फोनार उलयत आसतना तेच घोळये भितर कोणेन तरी तें वीक व्हरून त्या ग्लासान घातलें निकिता आता म्हाका सांगशी हें कशें घडलें इन्स्पेक्टर तू माझ्या भयणीक बेश्टोच दुबावताय ना हांवें तिचे दुबावंक ना पूण म्हाका खात्री आसा तेंच किरमिदोर म्हणून होय हांवें ताका मारला त्या रातीक आमी काजारांतल्यान घरा येतोच हांव एकदम आबूज जालें हांव सदांच जाणा आसली की हें म्हाका करूंक जाय म्हूण आनी काजाराच्या राती म्हाका हो चान्स मेळलो
जेन्ना शेरी जेनान उदक मागलें तान्याक कुजनान गेलें ज्यूस करून पूण ताच्या फाटीफा पेद्रूय गेलो आनी जें हांवें चिंतलेलें तें म्हाका करूंक मेवचें ना म्हूण हांवें मामाचो चार्जिंगाक दवरलो मोबायल फोन घेवन घराच्या लँडलायनीर फोन केलो. तो उबारून पेद्रू कुजनांतलो भायर आयलो. नशीब म्हजें पळय कसलें. तेच वेळार तान्याक पासून फोन आयलो आनी तेवूय कुजीन सोडून भायर गेलो. त्या वेळार हांवें ग्लासान वीक घातलें चिंतून की सगलो दुबाव येतलो तान्याचेर. पूण पेद्रूक भायर फोनाचेर पळोवन स्टीव भितर गेलो शेरीजेनाक ज्यूस दिवंक. तूं जाणा इन्स्पेक्टर, एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट. आय डिड नॉट लीव एनी क्लू. तें तुजें चिंतप न्ही किता जाणाय. म्हाका जाल्यार सुरवातेक तान तुजोच दुबाव लागलो. ही सगळीं तुजी घरचीं एकामेकाक दुबावतालीं पूण तुका भायर राव. म्हाका दुबाव आहलो तुवेंच केला आसतलें म्हणून. जेन्ना हांव पयलेच फावट तुमगेर आयलो तेन्ना हांवें तुमचें आख्खें घर तपासलें. एक एक रूम तपासलो. आणि तुझ्या रुमान म्हाका जनेलाचेर इल्लीशी माती मेवली आणि तीच माती तुझ्या व्हीलचॅराकूय लागलेली. तेन्नाच म्हाका थावें जालें की तूंच म्हणून तें. आणि टुडे यू कन्फर्मड इट. जाणाय, जेन्ना हांवें सांगलें की हांव आयज सांजे तुमगेर येतलो गुट उक्तो करूंक म्हणून तेन्ना यू मूव युअर फीट. सुरवातेक पासून म्हाजो दुबाव तुजेरूच आसलो. तूंच किरमिलोर म्हणून. पूण म्हाका हे तुमच्या घरच्यांक प्रवार करूंक जाय आसलें. त्याच पासत हांवें तो ग्लास हांगा उडयलो अँड यू रिएक्टेड एक्झॅक्टली द वे आय वॉन्टेड यू टू. येस इन्स्पेक्टर, तूं पळय कितें उलयताय तें सारकें पूण हातूंत तुजी एक चूक आसा. म्हजी चूक? हो इन्स्पेक्टर, गूट न्हय हो क्रिमीचो पूण म्हजो मोग स्टीवाक. गूट न्हय हो क्रिमीचो पूण म्हजो मोग स्टीवाक जावन आसा हो खरो गूट. गूट तिका आनी ताका मोग तुका आनी म्हाका जायते दुस्मान आसात आका कोणाक सांगो नाका.